जिवीत बापाक भेटू सोमी एकठांय जाया देवा मोगाक गाया पावोर गोशी समा इश्टा गोपीचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भयणी भावनो तुमकां सगल्यांक सकाळच्या दिसाक मागीर मोगाचो येवकार अवतारा भोंवतणी आमी एकठांय आसा मागुया जेजू लागीं आमकां एक एकल्या कृपा आमचे चुकतले आमचे भाव भयणांक आमी न्हयच फकत बगसूंक पूण तांचे कडेन आमी समाधान करूं आनी करता आसतना मागुया आल्फ्रेड डायस हे आमचे भाव पसत सर्गीच्या बापान ताका आपले शांतींत आपले विसवान घेवं तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्ल्या बसत आयरीन इमेलिया डी सिल्वा ऑस्टीन पेशोत आनी फादर फ्रांसीस तांकां कुडी आत्म्यांची भलायकी बापान फावो करूंक हे मिसांत मागुया आनी आमचे मागणे फळादीक जावंक जायते फावटी आमच्या मना काळजांत आमी राग बाळगून दवरला देखून देवाचे आनी एकामेकाचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्पोद्वेदार देवाक आनी तुमकां मनाचे तरुण विचारून वायट धर्म आनी बरो विसरून हांवें जायतीच पातकां केल्या. ओम सोप्रात ओम सोप्रात ओम सोप्रात ह्या पासवाक घेवन सदां सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडलो विनोदी प्रार्थना मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमीन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. सगळे तरेच्या रागाची दुस्मानकायेंतली क्रोधांतली आमकां पयस दवर. तुजें बोगसणें अणभवून आमचे चूक करतले आमचे भाव भयणांक काळजांतान बगसूंक आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत सदांच जियोंक आमकां कृपा दी. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतान राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. आमीन. देवाचें उतर आयकूं.
जोसुएच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान जोसुएक सांगले, आयजूच सगल्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार हांव तुका वोड करूंक सुरू कोत्ता. म्हणजे मोइजेसा बराबर हांव आसलो तसोच तुजे बराबर हांव आसा म्हूण तांकां खात्री मेळटली. कराराची आर्कपेट वतल्या यादनिकांक असो हुकूम घाल, जॉर्डनाचे दोडेर पावतोच तुमी जॉर्डनातूच रावात. तेन्ना जोसुएन इस्रायलाचे पोरजेक म्हणलें, लागीं सरात आनी सर्वेस्परात तुमच्या देवाची उतरां आयकात. जोसुएन सांगलें, एक जिवो देव तुमचे मदें आसा आनी तुमच्या दोळ्या मुखार कानानकारांक पयस करतलो म्हूण तुमकां कळोन येतलें. पळयात, आख्खे पृथ्वीच्या सर्वेस्पराच्या कराराची आर्कपेट तुमच्या दोळ्या मुखार जॉर्डनान नोंद उतरूंक वेता. सर्वेस्पराची आख्खे पृथ्वीच्या दोनयाची आर्कपेट घेवन यादनीक जॉर्डनाच्या उदकांनी पांय घालतले तेन्ना जॉर्डनाची वयर थान सकला व्हांवतात ती उदकां थारतलीं आनी एक रास कशी जावन उबी रावतली. सांगलोले प्रमाणे जॉर्डन उतरूंक सगलो लोक आपल्या तोंबूंतलो भायर सरलो तेन्ना पोरजे मुखार यादनिकांनी कराराची आर्कपेट व्हेली. आर्कपेट व्हरताले ते जॉर्डनाशी पावतोच आनी आर्कपेट व्हरताले ते यादनिकाचे पांये उदकाक लागतोच वयर थान व्हांवताली ती उदकां थारली आनी लांब रुंद जाग्यार एक रास करून उबी रावली. आदामा थान जारेतांच्या कोटा पोरयान त्याच बरोबर आराबाक व मिठाच्या दोरयांत व्हांवतात ती उदकां व्हांवून नाच जाली आनी अशें जेरिको शाराच्या सामकार पोरजां उतोरली. सगळीं इस्रायल पोरजां सुके जमनी वेल्यान उतरत आसतना आख्खें राष्ट्र पोलतोडी पावो पोरयान सर्वेस्पराची आर्कपेट वताले ते यादनीक जॉर्डना मदेंच सुके जमनीर उबे रावले. देवाचे उतर हे आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक जोय म्हणुया. सर्वेस्पराक जोय. जेन्ना इस्रायल पोरजां इजिप्तांतली भायर सरलीं, जेन्ना जाकोबाची भुरगीं परक्या लोळटा मदलीं सुटोन आयलीं, तेन्ना जुदाचो प्राण जावंक पावलो ताचें मंदीर आनी इस्रायल पोरजां जाली ताचें राज. जबाब सर्वेस्पराक जोय. हें पळोवन दोर्या पळून गेलो. जॉर्डन न्हंय पाटी सोरली. बोकड्या सारके पर्वत उडयो मारूंक लागले. मेंढऱ्या भाशेन उडल्यो दोंगऱ्यो. जबाब सर्वेस्पराक जोय. दोर्या, कित्याक म्हूण तूं पळून गेलोय? जॉर्डन नदी, कित्याक तूं पाटी सोरली? पर्वतानो, कित्याक तुमी बोकड्या सारके मारतात उडयो? दोंगऱ्यानो, कित्याक मेंढ्या भाशेन उडटात तुमी? जबाब सर्वेस्पराक जोय. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय.
तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ तुज्या चाकराचेर फांकोय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय. वेश पाऊल तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सोरशें येवन म्हळें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजे चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. ते पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पुरी सोर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतूच 10,000 तालेंत आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें. देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घातलो. तेन्ना ताणें पांय पडून म्हळें, तो खोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें रीण हांव फारीक करतां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय भोगशिलें. हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका 100 दिनार देव आसुल्लो आपणाक बाराबोतचो एक चाकर ताका मेळ्ळो. ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हळें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांय पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तूं खूस काडून मातसो राव, सगळें तुजें रीण हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करी पुऱ्यान ताणें ताका बोणकुणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर बहुत दुखवले आनी वचून घडलेलें तें आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हळें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली, तशीच तुका तुज्या बाराबोरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाभरीत जावन सगळें आपलें रीण फारीक करी पुऱ्यान दोनयान ताका कोसोबाच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भाव भयणांक काळजांतान भोगशिना जशें जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बाप तुमकांय भोगशिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणलें तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, हें शुभ वर्तमान मातयेवाचो 18 कितले पावटी तुमी आयकलां? 7 पावटी न्हय, 70 पावटी 7. आज ह्या नियाळाक दुसरो बाजू हांव दिवंक सोदतां. आमचें जिवीत भयणी भावांनो एक संदी, इज एन ऑपॉर्च्युनिटी आनी इज अ चॅलेंज. एके वाटेन ऑपॉर्च्युनिटी, संदी दिता देव, आनी दुसरे वदान एक चॅलेंज, आव्हान. वॉट इज दॅट ऑपॉर्च्युनिटी? ऑपॉर्च्युनिटी टू बिकम मोर डिवायन, देवा सारकी जावं. टू अर्र इज ह्युमन, टू फॉरगिव इज डिवायन म्हणटात. चूक करप मनशाळें, भोगसणी दिवप देवाचें. सो ऑपॉर्च्युनिटी टू बिकम डिवायन, देवा सारकी जावं. ऑपॉर्च्युनिटी
to become more forgiving and more loving. एक संधी आमकां भोगसणी दिवंक जे भाशेन तुमी आज आयकलां आनी मोग दिवपाक उदीक मोगाळ जावं. It is a challenge. एके वाटेन ऑपॉर्च्युनिटी, दुसऱ्या वाटेन आव्हान देव आमचे सगळ्यांक दवरता. हें आव्हान कसलें? टू लेट गो आवर इगो. आमचो इगो आमकां दुसऱ्यांक भोगसणी दिवंक व्हरना. पळय तो भाटकारान राजान सगळें भोगशिलें, पूण आपल्या बाराबरच्या चाकराक जाका सुमार 90 रुपीज ते वाचलो तो भोगशिना. Because he had ego. Challenge to let go our ego, to cast away our hurtful, wounded feelings, to go beyond our aches and pains. That is the challenge God places before us. भोगसणी दिवंक अवघड जाता कित्याक आमचो भितर एक इगो आसा. सगल्यांक आहा तो, चड करून दादल्यांक चड आसा. Most of the men have very strong ego. देखून आमी पळयता दादलो रोखडोच बायले लागीं झगडटा, आतूय काडटा, आत उबारता. कितेंय सांगल्यार आपल्याचेंच बरें करूंक सोदता बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉंग इगो. देवान रुचल्यात आमकां ती भाशेन. So challenge to let our ego go if we are men or women of forgiveness. बामणीनो जायतो लोक आमचेशी येता. फाटलीं 40 आनी 5 वर्सां आमी जावं कुमसाराक बसता, कावन्सिलिंगाक बसता. जायतो लोक आमकां आमचेशी येता आनी म्हणटा आमी सदांच बक्षीचे फादर आनी ताणें करीत रावचें, तुमचेय मदें जातलें तें. Should we always forgive and that fellow continues to hurt? Forgiveness कित्याक आसा? Forgiveness does not mean justifying the bad behavior of people. Forgiveness does not mean justifying the bad behavior of people. You don't justify bad behavior. Forgiveness does not mean supporting the evil deeds of our fellow men. तो कितें वायट करता आसो ना. Evil deeds, just that does not mean forgiveness. Forgiveness does not mean encouraging the faults and situations of wrongdoings and hurts. Does not mean encouraging. Forgiveness does not mean not correcting and reproving the misdeeds. कोण कितें वायट करता ताका सांगूंक जाय ना बोगोनाचें सोडटा बक्षिता ताका ना. डज नॉट मीन फॉरगिवनेस. सो फॉरगिवनेस कित्याक धरलेलें आहा बाबडीन? फॉरगिवनेस मीन्स लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम गिल्ट एंड कॉन्डेमनेशन इन आवर हार्ट्स. हें गरजेचें. लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम गिल्ट. हांव तुका केन्नाच बोगसोवपाक ना. हांव मेल्यार पुरान म्हज्या मोन्नाक येनाका. तोली म्हणटा जायतीं जाणां तुजेर नदर घालूंक देखून म्हाका वीट येता. फॉरगिवनेस मिन्स लिबरेटिंग पीपल. सुटका दिवप लोकांक फ्रॉम गिल्ट एंड कॉन्डेमनेशन. चुकता आमी. एक चेडू आपल्या न्हवऱ्या बरोबर पडून गेलो. तो न्हवरो भिंगटकार म्हणजे ते मायग्रंट्स पडून गेले. बरें भुरगें. बापूय खूब मोग करतालो, चड मोग करतालो आनी हेवूय बापायचो खूब मोग करतालो. अकस्मात मोगान पडलें. कोणा लागीं? गांठया लागीं. आनी गेले सोडूनच घरा. बापायक व्हडलो शॉक. बापायन सांगलें तें बाय मेलें. फॉर मी शी इज डेड. I don't want to see her face again. आनी असल्या सिनेमेंतान बापूय मेलो
बापूय मेलो कांय वर्सांनी. हें चेडूं बापायच्या मोन्नाक आयलें आपल्या दोगां भुरग्यांक घेवन आनी रोडला मोड्याचेर. आपल्या बापायन आपल्याक बोक्षणी दिवंक ना. Did not liberate her from the guilt and condemnation. Forgiveness means this, liberating people of their guilt and condemnation in our heart. Forgiveness means to have no ill feelings and grudges against those who hurt you. बोक्षणे म्हणजे तुझे काळजांत कांयच ill feelings आनी grudges नात. Grudges आहात, ill feelings आहात, no forgiveness. Forgiveness means to have no ill feelings and grudges against those who hurt you. Forgiveness means seeking to love them, तांचो मोग कर, तांचे पासत माग, praying for them and avoiding of putting them down. हें गरजेचें. थोडे फावटी आमी रावता, ओकेजन मेळटा, काला घालया ताका, उडया ताका, दिवया झुपाटी. Forgiveness means seeking to love, to pray for them and avoiding chances of putting them down, occasion of putting them down. Forgiveness means not to harbor their mistakes deep in our hearts. Forgiveness means not to harbor their mistakes deep in our hearts. यही आमच्या लागीं जाता बाबा म्हणून. We harbor their mistakes, दुसऱ्याच्यो चुकी आमी काळजांत गांठीक मारून दवरता. तें काडूंक जाय. देखून जायते फावटी बाबा म्हणून तरेतरेचें दुयेंस आमकां लागता. तरेतरेचें दुयेंस कित्याक आमचे थंय अनफॉरगिवनेस आसा. जेजू म्हणटा शेवटाचीं उतरां, तुमी जोण एकलो तुमचे भाव भयणांक काळजांत तावन बक्षिना जशात जाल्यार म्हजो स्वर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. तो जेजू ताणें खुर्सार पुऱ्यान आपल्या खुर्सार मातेल्यांक बक्षण दिलें. तो अवताराचेर येतलो. ताचे लागीं मागुया. सोंपें बाबा भयणीनो शर्माव सांगून. व्हेरी इजी. आय कॅन प्रीच फॉर 2 hours ऑन फॉरगिवनेस. But to implement, to put into practice is very difficult. Very difficult. पूण जाका हें बक्षणी दिवपाचें आर्ट आसा ताका भिरांत ना. ताका सुस्त न्हीद, ताका बरी भलायकी, ताका शांती, लांब आवक हें देवूच आमकां दिता. तर आज घरा वयता आसतना ही चिंतना मनान दवरया. आमी सदांच हें गॉस्पल वाचता. म्हज्या मनांत जालें दुसरी बाजू. इन वॉट फॉरगिवनेस डज नॉट कन्सिस्ट आनी इन वॉट फॉरगिवनेस कन्सिस्ट हाची धाकटुलो तुमचे बराबर नियाळ करूं. जेजू आमकां ह्या आपल्या जेवणान बक्षणी दिवंक आनी घेवंक गोठाय दिवंक म्हूण मागुया. भेटून आमी गायन गावुया. सर्वेस्परा देवा, सी 30 पान 40 सी 32 पेज 42.
भयणी भावांनी आमच्या बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो मूळ मागात. हे संशयातले बलिदान आपल्या मनाक आनीक मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेश्वर आमचे बाप्पा, तूं आमचेच आय तुज्या भुरग्यांचाय सदांच दोयाळ काकुसार आनी बोगसण्यांचो बाप. तुजे कडल्यान बोगसणी दिवंक आनी घेवंक आमकां तुज्या आत्म्यान बोर आनी देणी प्रसन्न जावंक तुका मानता तसलीं जावंकची कोड. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळ जावं बारीक. आमी ती सर्वेस्पराक वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तूं देव भोव मोगाळ आनी काकुत्सार. आम्हा पातक्यांक बोगसूंक तूं सदां तयार. तुजेशी परत येवंक तूं आमकां आपयताय. परतून परतून मोडला आमी तुजो करार, तरी आमकां तुज्या भुरग्यांक तें सोडूंक जाय आनी सांडूंक जाय. बोगोर तुजे पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं केदींच मोडूं नजो तसल्या संबंदान तूंच मनशा कुळाक एकवटलाय आनी आज आमकां आपयताय आनी दिताय तुजी कृपा तुजे वेंगेन परत येवं. वेळ एकामेका लागीं बोगसणे मागूंक आनी एकामेका काळजांतान बोगसून आनी जेजू वरवीं आमी नवी जावं. पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरोवन उक्ती दवरून आमची काळजां सगल्या मनशांक बोगसूंक तूं आपयताय आमकां आनी तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक तूंच आमकां घोटाय आनी बोळ दिताय. देखून अजाप जावन आनी दिनवाशी काळजान सर्गीच्या दोलबारा सांगाती तुजे मोगाचें आनी काकुतीचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाप्पा, संवसाराचे सुरवेक तावन मनीस तुजे भाशेन पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सभे आमी सगलीं तुजीं भुरगीं तुरांगा एकठांय आसलेलीं तशेंच आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटीन वांटून घेतल्या तुज्या पुतां दोळांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. ताचे पदवेन जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. पातक करून आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजे सोयसरी आमी पयस गेल्ल्या तेन्ना व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी कुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदी आनी एक सासवस कोरा इस्तापूंक वयचे वेळार आपले शिसां बराबर रात जेवण जेवंक तो बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातो सगळी रोस ना आपणा सोबे बापाचे वेगीन परतून हाडूंक आपूण कुर्सार रोगोत वारोवंक वेता म्हूण जाण जावन जेजून दाकासुरान बोलोवली काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक करोराचे हें रोगोत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारोतले हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटयाम जेजू आमचे पास्क आनी सरोनांत असली शांती दिकून ताचो उगडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी समरमता आनी ताचे येणेचे बागी दिसाक आमी आशेवन रावता देखून विस्वासी आनी खरे देवा ही मनशांक तुजी इश्टागूत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता. कोण वेळे बाप्पा जांकां तुवें आयज जेजू क्रिस्ताचे एकाच बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भेद आनी वेगळोचार नासलेले एकेच कुडींत आमकां एकठांय फ्रांसीस आमचे पाप सायबा फिलीप आमचे बीश सायबा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा कडेन मोनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकुचरा देवा आमचे मेलिले भाव भयणींक तुजे गोपान घे एक दीस तांचे बराबर आंकवार मारी बागयून जुजे तिचो पोती दोन दूतां सांगाती आमचो आस्करी बागयून मिगेल आनी सगल्यांक भोगतां सांगाती बागयून कशी तुजे बागयुतां मदें स्वर्गांत तुजे मुखार आसतल्या म्हूण आमकांय बरोवचो आसा. हो वेळ पावसर तुजे राज्याची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना दुस्मानकायेंतलीं रागा क्रोधांतलीं कुसरेपणांतलीं सुटलेली नवी रचना जावन सासनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वासूंक पावतल्या त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी देवाक बापाक उलो मारून म्हणुया आमकां बोगूस जे भाशेन आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. आमचे बापा स्वर्गीचो तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरमशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय कित्याक रजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता दी तुजी शांती आमकां एक एकल्याक आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. जिवंत जेजूची शांती सदांका तुमचे सभे आसूं तुमचे सवय कुशालकाय एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कोर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. आपल्या कुर्सार किलायतेल्यांक पुरान बोगसणी माफी दितलो जेजू आज तो आमचे काळजांत येता आमी बोगसणी दिवपी मनशां जावं जेजूचे जेवणांत वांटो घेतिल्ले आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोचे मासू कोरेकार जेजूक आमच्या काळजान शेवतार आमी गायन गावया. D30 पान 63, D30 पेज 63. 모체 마수 거래다 자꾸 거래야 걸사 가사 tumchalarля다 바고야 모자로다 가사 tumchalarля다 바고야 모자로다 आमचे काळीज काळीज ओतलेता जेजू दुखावलेता तुझी वाट पळोय पळोय दासां तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीज काळीज ओतलेता जेजू दुखावलेता वाट पळोय पळोय दासां तुका घेवन खोशी जाता. मोगाल बाप्पा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत भक्तीपुणी आयज आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारोवण मेळ्ळो. ताचें बोगसणें आमच्या दिसा दिसाच्या चुकींती आमी अणभवूंक पावूं आनी हेंच बोगसणें आमचे चूक करतले आमचे भाव भयणांक आमी फावो करूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भाव भयणीनो, फाल्यांच्यान आमी ही 3 दिसांची तयारी सुरू करता. फाल्यां मीस 6 वरांचेर 5:30 तीर्स आनी मीस 6 वरांचेर फाल्यां मीस ऑर्गनायज करतात, अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर. शेनवारा दिसाक मीस इंग्लीश भाशेन आनी आयतारा दिसाक 5:30 तीर्स आनी त्या उपरांत मीस. तिनूय दीस आमचे बरोबर फादर सेवील हो कापुचीन यादनीक आसतलो. उपकार करून आमी जाता तितलीं एकठांय जावया आनी तयारींत आमी बरे भाशेन वांटो घेवया. लिटर्जी तयार करून दवरलेली आसा ऑफिसांत. 21 तारखेर आमची परब. परबे दिसाक 6, 7, 8 आनी 10 मिसां सगळीं आमी वांटो घेवया. दुसरें आमचे गोंयच्यांक कुडीत करुया. मिसांचो वेळ 6, 7, 8 सकाळीं आनी 10. किरीत भाशेन आमी आयज शेबासकी दिता, परबी दिता. आमची भयण निनोस्का मिनेजीस जी आपलो ट्रेनींग करताली, B.Ed ट्रेनींग निर्मला इन्स्टिट्यूट, तिचो निकाल काल आयला. शी हेज कम आउट विथ डिस्टिंक्शन्स. So it is a proud moment for all of us. Let us give her a big hand. आनीक ताका बरें हांव दिवया. ताका बरो फुडार टिचींग जॉब ताका
टिचींग लायन तेची ताका फावो जावंक मागुया. सर्वेश भाऊ तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्पविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. खुशाल काळजां F12 पान 9 आनी 1 F12 पेज 91.